म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या वाचपांनी तुमकां कितें म्हणून कळलां, कितें म्हणून देवान तुमकां सांगलां, तुमी आयकलां उतर, पूण तो आमचे कडेन उलयता. हें आमी आयकता खरें, पूण भितरल्यान तो आमचे कडेन उलयता आनी आमकां थोडी वस्तू स्पश्ट करता. पयली सुवातेर ताका कितें बरें लागता, जें भितर सावन येता तें ताका दिसता आनी तें ताका बरें लागता. आतां भितर सावन येता तें हिंचोत्तान उपजवता, आमच्यासून ओ देवासून. आतां आमी एक हें जाणातल्या, देवासून उपजवता तेन्ना आमी शांतीन आसता, आमकां उर्बा आसता. आमी दुसऱ्यांचें ती दितली म्हणून त्या अपेक्षेन आमचें जिवीत सारिना. हे सायडीन कितें जाता, आमी दिलें की ना, ताणें म्हाका दिवंक जाय म्हणून हांव कोत्ता, म्हणजे तातूंत म्हजें आहा तांचेंच न्हय, म्हाका हांव दितां खरें, पूण तुमी म्हाका परतून दिवंक जाय, ओ दोबरा दिन दीत जाल्यार अदीक बरें म्हणून ही अपेक्षा आसता. आनी हातून आमकां भिरांत येता. पळयात, आमी खुशाल आसना, पूण देवासून आयलें की ना, देव आमकां दिता तें उदार तर आमी दिलें, देव आनिकूय दीत रावतलो. ही समजणी आमी घेवंक जाय. देव मंदिरांत आसा सदांच, आनी तो आमच्या जिवितान आमी जावन आसा मंदीर, आनी सदांच तो थंयसर आसा. तो ताका आमच्यान केन्नाय अणभवंक जाता. आदल्या कोरोनान फकत देव मंदिरांत ते वेताले, वचोंकूच जाय, कित्याक थंयसर आमी सगळीं जाणां, आतां जेजून आमकां सांगलां ते प्रमाणे देवाची पोरजा आनी देवाची कूड जाता. आदी पोरजात आसलेली, पूण आतां जेजूचे कुडीचे सांदे कशे आमी एकठावता. आनी हांगसर आयलीं की ना, आमी मागण हें कोत्ता खरीं, पूण जेन्ना आमी आपलेपणान सावन भायर सरून देवपणांत ताचो अणभव घेता, तेन्ना आमकां सगल्या जाणांक बरेंपण फावो जाता. आनी आमी हांगसर आतां जुनान सान मागणें करीत आसा. आमी आख्खो तेर्स घेता, सांतिस्मू साक्रामेंत अशी रावन हो तेर्स म्हणटा. कित्याक लागून? जेजूचें जिवीत अदीक आपणावच्याक. तेर्सांतल्यान ताच्या जिविताचे मिस्तेरांचेर आमी न्याळ कोत्ता आनी कशे भशेन ताका आमी आपणायता. जशे भशेन सायबीण मायन आपणायलो ताका, तेच भशेन हांव चाकर जावं म्हजे सगळें तुच्या उतरा पोरमणें, ते भाशेन. तर पळयात, सोलोमांव देवळांत आसलेलो, देव तांचे बरोबर आसलेलो. आतां आमी देवा बरोबर आसा, पूण देव आमच्या काळजांनी जियेता, न्हयच मंदिरांत आसा, पूण आमच्या काळजांत आसा. आनी हाका लागून आमी सगल्या जाणांक मानान लेखता. आतां हें कितें कोत्ताले, देवाची सुमूर्त आसा न्हय, आनी खूब नेम काडलेले. ह्या नेमा प्रमाणे हे मनशांचे नेम, ते आमकां सुटका सोडवून दिना, ते आमकां बांदून दवरता, ते आमचें जिवीत एकदम टेन्स कोत्ता, तोंटो येता. पूण देवाची सुमूर्ती प्रमाणे देवाच्या एकवटान रावली की ना, पावलून फ्रेंड आमकां सांगलां, आमकां स्वतंत्रपण मेळटा. आनी आमी न्हय, देव आमचे सगळे बरीं उतरां कन्यो चाल करून दाखयता, दुसऱ्यांक आनंद मेळटा, आनी आमकां आनिकूय आनंदांत आमी जियेता. हे भाशेन सर्गींचें राज तो आमकां लागीं पावला म्हणटा. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तून मानून घेयात, आनी त्या प्रमाणे तुमचें जिवीत जियात. जेजू जावन आसा शुभ वर्तमान देवाचें. तो ताची उतरां कन्यो चाल आपशींच आमचे सगळें व्हांवंक लागतलीं, आनी आमकां खूब बरेंपण फावो जातलें. आमच्या हात शेवटेन दवरया. सगळ्या सांत भक्तांनी तो अणभव घेतलेलो आसा. काल आमी जेजूक भावार्थान आमचे भितर येवन आमचें जिवीत सुफळ कर म्हणून, पेकोणी दी म्हणून आमी सांगलेलें. तुमकां कसले तरी अणभव घडलेले आसा? म्हाका तरी घडलो, आनी हांव देवाक दिनवासतां, कित्याक इतले दीस म्हाका रातची जॅम पडली की ना, 2-3 पाटी हांव उठ्ठालो, पूण राती म्हाका खरेपणी पेकोणी मेवली, हांव एकूय पाट उठोंक ना. देवा कारगान दीत हांव रावलो हांव, कित्याक वय वखदां घेतलेली, पूण ताणें म्हाका पेकोणी दिली. आनी तुमकांय तेच भशेन खूब भितरल्यान घडलां आसतलेंच. आमचें काळीज आमी ताकाच दिवया. आनी काल आमी
ते समर्पण केल्लें तेच भाशेन आमचेंय जिवीत ताका समर्पुया. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन.